కానీ बांदूंक जायनासलो फोंड बरयणार दोतोर एडवर्ड नजरेत सादर करता प्रीता मिरांदा. मम्माक जनरल जाग्यार पुरलां डाडा वयर पुरुल्लें तर फोंड बांदी येतो सकल पुरुल्ल्यांचे फोंडो बांदूंक जायनात खंय. लेन्नी ब्रेड्डाच्या कुडक्याक जाम पुशीत म्हणाले. आयतारा सकाळींच्या मिसाक गेल्ले घरा पाटी येवन भुरग्यां सांगाता नाश्तो करूंक जेवणाच्या मेजा समकर बसुल्ले. इनासाम जेवणाच्या मेजाच्या तेवशिल्या कुशीं सकाळींच्या उजवाडाक फुडकन दिसाळें पत्र वाचून आसलो. लेनीन सांगलें आपणाक आयकोंक ना म्हणले परी पत्राचे आनी एक पान परतोवन वाचूंक लागलो. हांव मम्माच्या फोंडा लागीं वचून आयलीं फोंड बांदचे विशीं उलया म्हणून पिंतामा कडेन गेल्लीं. तो म्हणटा सिमेस्त्रेंत वयर पुरल्यार मात्र फोंड बांदी येत सकला पुरुल्ल्यांचे फोंडो बांदूंक जायनात खंय. लेन्नी बापयक आयकाशें ताळो मातसो व्हड करन म्हणालें. फोंड बांदूंक चिंतूंक नातलें म्हणालो इनासाम पत्रा वयली दिश्ट काडिनासता. काल रोबोचे फोन आयिल्ले डाडा. जाम सरयल्ल्या ब्रेड्डाच्या कापा सांगाता आनी एक दवरन भुरग्याक दिवन मम्माचो फोंड बांदिजे म्हणटलो नारगोन म्हणाले लेन्नी. इनासामान दिसाळ्या पत्राचें परत एक पान परतिले शिवाय जाप दिली ना. मम्मान आमचे खातीर कितली वावंट काडली ना. तिसो उगडास दवरचे खातीर आमी तिसो फोंड बांदिजे आसलो डाडा. मम्मीक सकला पुरुल्ल्यान आतां कितेंय करूंक जायना म्हणटात. लेन्नी हुस्कारलें. हांवें उलयल्यार तुका बेजार जायत पुता म्हणालो इनासाम दिसाळें पत्र दडून. तुमची मम्मा 2 वर्सां मांद्रेर पडोवन मोरना आनी जिनये सांगाता झगडून आसली. म्हयन्याक म्हणले परी तिका आस्पत्रेक दखल केल्लें. गेलो तें आख्खें वर्स ती घरा आसले प्रास चड आस्पत्रेंत आसली. तुमी कितले फावटी मम्माक पळोवंक आयिल्ल्यात. हांवें दुरसुंवचें न्हय. दोळ्या मुखलें व्हंकलो आतान घेवन मुखार येलें इनासामान. उठुल्या बसल्याक धांवून येवंक तुमकां रजा मेळना आनी येवंक जायनातलें हांव जाणा. जीव आसतनाच साद्य जायनातलें तुमकां. फाल्यां तिच्या फोंडाची भेट करूंक जाय तुवें. इनासामाच्या ताळ्यान कळवळें आसलें. लेन्नी हुस्कारलें मात्र उलयलें ना. बापयक पाटी जाप दिवंक तिका बरें जालें ना जायचें. उडास काळजांत आसल्यार पावता गो पुता. फोंड बांदल्यार कितें तिची कूड पाड जायनासतना उरता हे. दुवेसरशी येवन नातवाचें माथें पशेवन समाधानेन म्हणालो इनासाम. मातयेंत पुरुल्लीं मातयेंत चिरोवन येतात. फोंड बांदचे बदलाक वर्साक मीस दिवन मागल्यार पुरो. जाय तर आल्तारीसरशी मम्माचो फोटो वडकन दवर. सदां मागतना तिचो उडास करयेत. ब्रेड्डाचे आनी एक काप कान ताका जाम लावंक लागलें लेन्नी. इनासाम आपल्या कुडाक गेलो. तुज्या पप्पान सांगचें सूख न्हय. त्या सांजेर लागसरसाच्या मावळाच्या घरा लेन्नी गेल्ल्या वेळार लेन्नीक समजावन म्हळें मावळ्या मार्सेलामान. मोगाची मनशां मेल्ल्या सुरवेर उबार फोंड बांदिचे पेपरार व्हडलो फोटो घालन सांता पुसारीचे म्हूण बगता. थोडे दीस वेताना दिश्टी भायर जाल्लीं हळटान मोती भायरी जातात. उडास उनो जाता. हांवेंच म्हज्या आनाचो फोंड बांदयल्लो. कोणाच्या मोरनाक सिमेस्रे गेल्ल्या वेळार आनाच्या फोंडा सरशीं गेल्यार गेलो. ना तर आनाचो आनी ताच्या फोंडाचो उडास कोणाक येता. सुरविलीं 2-3 वर्सां मेल्ल्यांच्या फेस्ता दिसा वेतलो. आतां तें येयना. तुवें डाडा कसो सपोर्ट करून उलयताय दुरसालें लेन्नी. डाडा डेल्ली आसतना मम्मान आमकां ल्हान व्हड करूंक काडली वावंट कितली जायत. भोगुल्ले कश्ट कितले जातीत. तासो मनी उडास नाकाय मामा. डाडा कडेन पयशे नांत म्हूण न्हय. मम्माक जनरल सुवातेर पुरच्या बदलाक कुर्सा कडेन पुरयेतो न्हय वे. डाडा ताचेंच उलयता. जीव आसतना
मम्माक पळोवंक कितले आयल्यात म्हूण दुरसाता. आमी कशे येवचे मामा? फोन बांदचो आमचे खातीरच म्हणल्यार बरी. डाडाक मम्माचेर फिलिंग्स नात. डाडाची गजाल तुका कळीत नाय तर, मार्सेलाम समजावन म्हणालो. तो प्रॅक्टिकल मनीस. सिंतिमेंतांक ताळ घालचो न्ही. सिमेस्त्रेंत फोंड बांदून हेरांक पुरोवंक जागो नातल्या बरी करचें न्ही म्हणटालो. पूण मामा आमकां स्टेटस म्हूण आसा न्ही वे. दुबळ्या आनी गत नातल्या बरी जनरल जाग्यार पुरचें वेत मामा. मम्माच्या ऑफिस मिसाक आयिल्ल्या म्हज्या न्हवऱ्या गेल्यांनी वणये गेल्यांनी फाल्यां आमकां इन्सल्ट करिनाये. पयलेंच म्हजो डाडा कांजूस म्हूण मांवाची इन्सितात. लेन्नीन तुवाल्यांत दोळे पुसले. उलोवचीं कितें केल्यार उलयतात, हुंकारून म्हणालो मार्सेलाम. तुज्या डाडाक कांजूस म्हणटात मू? तुजी मम्मा 2 वर्सां सीक आसतना तुज्या डाडान आस्पत्रेक घाल्लो दुडू कितलो जायत, काडली वावंट आनी भोगुल्ले कश्ट ते ताका मात्र कळीत. तुज्या मम्माचें कॅन्सर गूण जायना ती खंडीत चड काळ वाचून उरना म्हूण कळीत आसुनी लाखांनी दुडू करसिलो. आसले तितले दीस आसूं दी म्हणून त्या वखदांक आनी दाक्तरां फाटल्यान पिटो केल्लो दुडू कितलो जायत. जनरल वॉर्डान दवरल्यार मम्माक बरें जायना म्हणून तिका स्पेशल वॉर्डान दवरतलो. तुज्या डाडा कडेन कितेंय करोडांनी जोडुलें नातलें. तुज्या काजारा उपरांत उरयल्ले सक्कड तुज्या मम्माच्या पिडे करसिल्यात. कांय उरल्यात तर म्हाताऱ्या प्रायेर ताका नाकात वे. मार्सेलामान लांब उस्वास घेतलो. ती ताची ड्युटी न्ही मामा. बायलेच्या पिडेक करसोंक नाकात तर पयशे आसुनी कित्याक? डाडाचें प्रॅक्टिकल फकत पयशे उरोवंक? लेन्नी सोडून दिवंक तयार नातलें. डाडा कांजूस जालें. आवय सीक आसतना तुमी भुरग्यांनी कितलो दुडू दिलो? मार्सेलाम जडायन म्हणालो. तुवें दिजें आसलें म्हणचें न्ही. तूं काजारकन भायर दिल्लें. पूण रोबोक दिवये तें. तुजो डाडा रोबोन दिल्यार घेतो वा ना ती दुसरी गजाल. पूण पूत जाल्ल्यान आवयच्या वखदांक आपूण दिता म्हूण एक उतर काडलें आसावे. आनी ताका पुर्ते तुमकां दोगांयकी आवयच्या मोर्नाक येवंक जालें ना. दोगां आसून एकलेपणी आवयचेर निमाणी दिश्ट घालूंक? तुकाय समजनाय मामा. मार्सेलामाक अर्द्यार रावून म्हणालें लेन्नी. भुरग्यांक निमाणी परिक्षा आसली ती SSC बोर्ड एग्जाम. अनिल ऑस्ट्रेलिया गेल्लो. मॉर्न म्हूण आयिल्ल्यान तर भुरग्यांचें 1 वर्स पाड जातें. एग्जाम जाल्ली जावं आयली न्हे. लेन्नी विरारायन म्हणालें. तुका जालें गो पुता. तुजो न्हवरो ऑस्ट्रेलिया गेल्लो, भुरग्याक बोर्ड एग्जाम आसली. तुका येवंक जालें ना जालें. पूण रोबूक येवये न्ही गे. भुरग्याक बायलेच्या ताब्यान सोडून एका दिसाक पुनी आवयच्या पेटेक कान दिवंक येतो? मार्सेलाम दुरसालो. मम्माच्या मोर्ना दिसा रोबूच्या पुताक मॅथ्स परिक्षा आसली मामा. लेन्नीचो ताळो कामतालो. चेरक्याचें मॅथ्स हाय आसा आनी तें शिकोवंक वणयेक कळना. तरी रोबो मोर्नाक येता म्हणून भायर सरिल्लो. वणयेन म्हाका फोन केलो आनी हांवेंच भुरग्याक परिक्षा आसल्यार मोर्नाक वचनातल्यार ओडना. 7व्या दिसाच्या मिसाक हांव येता. म्हयन्याच्या मिसाक तूं वच म्हूण सांगलें. पोरगांवांत आसचे आमचे कश्ट तुमकां खंय समजतात मामा. लेन्नीच्या दोळ्यांत परत दुकां बरोवन आयलीं. मम्माचो फोंड बांदी जेस्स मामा. तूं डाडाक समजय. तो हांवें उलयल्यार उलटेंच उलयत. आनी तूं जाणाय एक फावटी ना म्हळ्यार ताका वय म्हणोवंक जावचें ना. मामा प्लीज. तुवें सांगल्यार डाडा आयकता. आड्डोस मागलो लेन्नीन. लेन्नी दुसरे दिसा परत पिंतामा कडेन उलोवंक गेल्लें. गोलीमार फिरगजीच्या सिमेस्त्रेंत आपल्या आवयचो फोंड बांदूंकच जायस म्हूण आटकर नासच्या लेन्नीक जावचें कितेंय आसल्यार तें पिंतामा कडेन मात्र म्हूण मार्सेलामान सांगून धाडलें. गोलीमारच्या आसपास फिरगज्यांनी
मोर्नाच्या पेंटे गोलीमारच्या आसपास फिरगज्यांनी मोर्नाच्या पेटेक नांव वेल्लो मोर्ना पेटे सोपिंता मंजराळतारान वळखूनसो मिंगेल पिंत लोकांक गरजेचो मनीस प्राण गेल्लो घरा जावन दी आस्पत्रेन एक फोन केल्यार पुरो मिंगेल पिंतासो जण घडयेन पावतलो. पांते मोद्यान रात म्हूण पाटी मुखार करिनासतना लागीं वा पयस म्हूण लेखिनासतना मेल्ली कूड आपल्या ॲम्ब्युलन्सा परी आसच्या व्हॅनाचेर घालून व्हरतलो. कूड नानवून वस्तूर ना तर ते मोलाक हाड न्हेसोवन बऱ्या पेटेन दवरून आस्पत्रेच्या मोर्गान दवरचें काम तुर्तान जातालें. उपरांत पाद्राबा कडेन उलोवन मोर्न मातयेक पावचो वेळ नक्की करूंक मोर्नाच्या घरच्यांनी अपेक्षिल्ले कडेन फोंड काडून बेणकारांक कोयराक सडीत पाद्राबांक आलतार भुरग्यांक बुजवण पाठोवंक गुरकारा विनाती करूंक रीत आनी फुलांक मोर्नाच्या च्या कापयेक आनी राती दुखाच्या जेवणाची वेवस्था करूंक केटरिंगाक तशें मोर्नाच्या घरच्यांक कितेंच दोशी नासता. मोर्नाक लगती सक्कट विलेवरी करच्यांत मोर्ना पेटेच्या पिंतामाक सरी जाल्ले गोलीमाराच्या सुत्तुरान दुसरें नातल्लें. ताच्या कामांत कशें आयब नातल्लो तशें ताच्या दरींती सोडदोड नातली. फाल्यां बिल फारीक करतना पाटी मुखार करचे बरी दिसल्यार मात्र मिंगेल पिंत पयलें दर नक्की करतलो. ना तर मोर्न मातयेक पावन 1-2 दिसां जाता पर्यंत दुखाच्या घरच्यांक पयशांच्या गजालीचो विचार करिनातलो. 60,000 मोर्नाच्या गजालींक वार्जीक करिनातले आनी मोर्न पावल्ल्याचें रण बाकी दवरिनातले. पिंतामाचें बिल पयशान पयसो फारीक जातलें. फोंड बांदूंक जाय आशिल्ल्यांनी 40 आनी 5,000 रुपये इगर्जीक बांदून वयर कुर्सा कडेन मातयेक पाहिजे म्हूण रूल आसा. सकल पुरुल्यांचे फोंडो बांदूंक 7 दीस ना. मिंगेल पिंत पिंग्याच्या पेटेक सागोनीच्या रंगाचे सानमायका चिटकोवचें काम करीत म्हणालो. तुवें पाद्रापा कडेन उलयल्यार जाता म्हूण लोक सांगता अंकल. तूं कितेंय पुणी कर. लेन्नेन गोमटे आड केली. तें काम जावचें तितलें सलीस ना आनी आमचो पाद्राबो ओप्पाता म्हणवे. हें काम जावचें बरी ना. तुमचो एकल्याचो फोंड बांदलो जाल्यार जनरल सुवातेर पुरुली सकडां मुखार येवंक आसात. सिमेत्रेन जावगो ना फोंड बांदूंक नजो म्हूण अशी रेट दवरल्या. पेटेच्या आनेका कुशीक सानमायका चिडकायतना म्हणालो तो. पाद्राबा कडेन तुंच उलय पिंटो अंकल. कितलो खर्च तरी ओडना. फोन मांपाचो फोंड मात बांदी जेस. लेन्नी ओत्तायन म्हणालें. तुमी पयशे खर्चूंक तयार आसल्यार काम जायत. उजव्या हातांत आसलें मोडतेलो दाव्या हाताक बदलून म्हणालो पिंताम. हाच्या पयलें 1-2 कडेन अशें केल्लें आसा. फोन खर्च मात्र आसा. आसल्या पैकी आमच्या पाद्राबा समजोवचेंच कश्टांचें. मिंगेल पिंत पेट करचें काम रावय नासता म्हणालो. तुजे वरवीं हें काम जातलेंच म्हूण सांगतात. सिमेस्रेचें आनी मोर्नाचें काम पिंटो अंकला कडेन जाताच. कितें तरी करन. लेन्नी पेटेच्या पिंतामाक मास्का लावन म्हणालें. एक उपाय आसा. फळसल्यार तुजें लक्क. पाद्राबो इगर्ज रिपेर करूंक वचून रिणार आसा. तुमी फोंडाचे दिवचें दिवन इगर्जेक बरें डोनेशन दिल्यार पाद्राबाक ओप्पाशें करी येत कोण ना. मोडटेलांत सानमायका उखलोन येनाशें बंगाराचे वोनाची तकली आसचे लोकडाचे खिळे पेटेक धाडयत म्हणालो मिंगेल पिंत. कितले दिजे पडटीत? 60 दिल्यार बरें. उण्यार 50,000 पुणी. पिंताम लेन्नीच्या मस्करार बदलाप जाता तें पळोवन म्हणालो. 1 मिनीट हांव म्हज्या भावा कडेन उलोवन सांगता म्हणत लेन्नी पिंतामाच्या वर्कशॉपांतून भायर आयलें. म्हज्या भावान जायत म्हूण सांगलां. पाटी आयिल्ल्या लेन्नीच्या मस्करार तृप्तीची बगनां आसलीं. पाद्राबा कडेन उलोवन म्हाका फोन कर अंकल. डोनेशनाची वेवस्था हांव करतां. पूण आमी पयशे दिल्ली गजाल पाद्राबान मिसाचेर वाचून सांगोंक नजो आनी म्हज्या बापायकी कळीत जावंक नजो. आमचो पप्पा डोनेशन म्हळ्यार आयकोचो ना. तुमी रशीद विचारिनातल्यार पाद्राब वाचून सांगना. तें हांव पळयतां. आनी तुमची स्पेशल केस खर्च पडोवंक आसा.
अंदस कितलो जाय तें हांव पाद्राबान ओप्पिगे दिले उपरांत सांगतां. पिंताम आपणे कर नासली पेट ओमतें घालना म्हणालो. इनासामाची येजमान देवादीन आलिसबायच्या 7व्या दिसाच्या मिसा उपरांत सिमेस्रीक फोंडाची भेट करूंक गेल्ल्यांक विस्मितकायची गजाल राखून आसली. आलिसबायचो फोंडो कुर्सा कडेन नव्यान बांदलो. तिचें नांव कांतयिल्लो ग्रॅनेट फातर बसोवंक घाल्ली सिमेंट आजुनूय सुकूंक नातली. सिमेस्रीक आयिल्ले 60,000 हप्त्या पयलें आलिसबायच्या मोरणाक आयिल्ले जाल्ल्यान तांकां आलिसबायक सिमेस्रीन सकयल पुरल्लें कळीत आसलें. पुरलांतय फोंड हांगा, कितेंय जावं सिमेस्री भितरच न्हय म्हणाले थोडे. काल राती थंयचे उस्तून हाडन हांगा पुरला. फोंड बांदिचें म्हणून पूत दुवेचे ओत्ता एक पाद्र्यापान जायत म्हळें खंय. ससनाचो विशो मागतना थोडे एकामेका गुणगुणून आसले. सिमेस्रींत कितें उजवाड दिसता. मोडी सोरतले आयल्यात कोण ना म्हणून राती आमच्या इस्कॉलाच्या वॉचमॅनान पाद्रापा फोन केल्लो खंय. इगर्जीच्या मिनी हॉलांत मिसाक आयिल्ल्यांक दिल्लो ब्रेकफास्ट सेवतना गोलीमार इस्कॉलाचो मुखेल मेस्त्री लुईस आपल्या इस्कॉलाच्या जोकी मेस्त्री कडेन म्हणालो. पाद्राबान फाल्यां मीस आसा, अर्जंट फोंड बांदतात म्हूण सांगलें खंय. मोडे थंय तावन वस्तून हाडन हांगा पुरला मुखारून म्हणालो लुईस मेस्त्री. एक पावटी पुरुल्लें मोडें उस्तूंक तहसीलदारचें परमिशन जाय म्हणटात विचारलें जोकी मेस्त्रीन. देखून राती कामां केल्यान दिसाचें जाल्यार लोकांक कळटा म्हणून गुटान काम जालां. कुलेरांतली साज्जिगे तोंडाक दवर म्हणालो लुईस मेस्त्री. लुईस मेस्त्री आलिसबायचो पयशिल्ल्यान पुतनो. 7व्या दिसाचें मीस जाल्ले सांजेरच लेन्नी पाटी भायरून गेल्ले. दुसऱ्या सकाळीं मिंगेल पिंत बिल्ल घेवन इनासामागेर आयिल्लो. नव्या फोंड्याच्या जाग्याचें मोल 40 आनी 5,000 इगर्जी कडेन दिवंक मोर्न उस्तून परत पुरुल्ले आनी ग्रायनेट दांपून फोंड बांदिल्ले मिंगेल पिंताचे 39,000 आनी गोलीमार पोलिसांक दिल्ले 2,000 अशें ओट्टूक 86,000 बिल्ल पिंताम घेवन आयिल्लो. तुमच्या दुवेन हें बिल्ल तुमी फारीक करतात म्हूण सांगलां म्हणालो मोर्ना पेटेचो पिंताम बिल्ल इनासामाक दिवन. देव बरें करूं.